क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, बाळका जेजूक मान करूंक बऱ्या उर्बेन तुमी ह्या देव तेंपलाक आयल्यात. तो सुबाळोक तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या संदर्भी तो सुबाळोक आमचे जिणेची रीत आनी ताचें बरेंपण आमकां शिकयता. 3 संगतींत वांटापून आसात. पयल्या वचपांत ओजया प्रवादितान काडलेल्या वचपांत हांव देव आमचो कसो मोग करता म्हूण दाखयता. दुसऱ्या वचपांत म्हणजे वांजेलांत सामातेवण बरयल्ल्या वांजेलांत कशें देवाचो मोग आमकां मेळ्ळो भावार्थ दुसऱ्या जिवच्यात आमी वापरी जाय म्हूण शिकयता. तिसरें तो भावार्थ आमकां शिकयल्ल्या वेळार आमी तो कसो घेवचो गे म्हूण आमकां शिकयता. पयल्या वचपाक या. ओजया ग्रंथांत आमकां ही वपार मेळटा. मोटव्यान हांव तुमकां सांगता, तुमी जाणा जावंकी पुरो. इस्रायल परजाक देवाच्या विस्नार परजाक परजेक देव एका अनाथ भुरग्याक सरी करता. एक स्त्री भुरग्याक जल्म दिवन मार्गार तें उडोवन वेता आनी कोणूच ना ताका बोब मारता, आंगाचें रगा समेत सुकोवना. तस जाल्यार भुरग्याक सरी करता. हांवें तुका त्या स्थितीर पळयलो, तुजी म्हाका बिरमोद दिसली, तुका हांवें काडलें, तुका बरें करून धुलें, हांवें तुका हांवें पोसलें, तुज्या तरणाटपणा म्हणसर हांवें राखलें. पूण कितें जालें, तुजें खोटेपण तूं सोडूनाय, कोणा फाटल्यान तूं धांवली. जाल्यारय ताका तुका आपोवन तुजे लागीं लग्न जालो, तुका भुरगीं जालीं, त्याच नमुनी रावची म्हूण चिंतलें, पूण म्हाका सोडून तूं गेली. हांव हें कशें पळोवं? म्हजें काळीज म्हजे थंय सुपरत जाता. माय इंटेस्टायन रिकॉयल्स विदीन मी. तुका शिक्षा दिवंक, तुका नाश करूंक हांव बापोय सकाना, हांव बापोय, हांव आवय तुजी. तुका शिक्षा दिवच्यान म्हाका संतोश आसा गी. तुका कश्ट दिवंक, तुका मरण दिवंक, तुका नाश करूंक म्हजे वरवीं जायना. हें जावन आसा शिका पयल्या वचपाचें. तुका हांवें वेंग मारली, तुका हांवें पोटलून धरलें, तुका बागवण तुका उमो घेतलो, तुका हांव नाश करिना. कित्याक ती इस्रायल परजा तशी चल्ली? हें सवाल आमकां आजच घाली जाय. आज इस्रायल परजा तुमी जावन आसात, आमी जावन आसा. सर्वेस्परा जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आनी मासान आमकां विसरून काडलां. आमचें रचनेचें काम, आमचें सोडवणेचें काम, आमच्या सल्वासांवाचें काम देवाच्या मोगाची एक रुजवात. इट्स अ प्रूफ दॅट गॉड स्टील लव्स अस. आमी जर तर आसा, आमी पाताक रडटा, बऱ्यो जिणे परतूंक प्रयत्न करता, निमाणे आमी सल्वा जाता तर जाल्यार देवाच्या आमचे थंय आसच्या देवाच्या मोगाची एक रुजवात. ती तुवें न्हय करूंक जायना. आसा म्हणसर न्हय करूंक जायना. तर आमी जर तर विस्नार कुडी, देवाची विस्नार कुडी आमी कितें करीत जाय? त्या स्त्रिये बरी करचें न्हय. आपणाचो दादलो कोण समजून तिचे सांगात जिवन जाय. कोण आमचो दादलो? सर्वेस्पो देव. ताचे थंय आमी परतुचें, ताचे सांगात जिवचें, ताची पुजा करची. नितीन स्वतान आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे, सर्वेस्परा शिकोवच्या प्रमाणे, क्रिस्ताच्या वांजेला प्रमाणे आमी जिवचें. हें जावन आसा पयलें सत आयच्या पयल्या वचपान आमकां मेळचें. आतां आमी वांजेलाक या. त्याच मोगान खंयच्या मोगान आमकां रचला गे, खंयच्या मोगान आमकां राखलां गे, त्याच मोगान सर्वेस्परा देवान तुजी आनी म्हजी सोडवण केली. न्हय पाड्याच्या रक्तान, आपणाच्या एकल्याच पुताच्या रक्तान आनी सॅक्रिफिसान. तर
तांकां जर तर होगडांक आमचो बापूय तयार नातलो आमकां आतां होगडांक तो तयार आसा गी म्हणलें सवाल ना. त्याच खातीर आपोस्तलांक शिसांक ताणें नेम आपयले, तांकां नेमाक केले. तांचे आमी जावन आसा क्रिस्ताचे शीस. कित्याक देवाचो तो मोग, रस्त्याचो मोग, सोडवणेचो मोग, सांतीपणाचो मोग सगळ्या मनशा कुळाक जावन आसा. थंय आसतालो एकच गवळी आनी एकच हिंड. न्हयच आमी कातोलीक अकातोलीक हर एकी देवाचेर आसना. हर एकल्यानी साल्वार जायचें. कशें तें? त्या खातीर ताणें आपोस्तलांक आनी शिसांक आपयलें. आनी त्या शिसां पैकी तुमी आनी हांव जावन आसा. आमी कितें करीत जाय? कित्याक आमकां फुंक्याक मेळ्ळां गी म्हणजे आमची स्थिती त्या वाटेर पडल्या भुरग्या भशेन जाल्यार सोम्यान आमकां आपयलां, मोगान उमो दिलां, राखलां. तसो प्रति मोग आमी दाखोवंक ताचे उतार आमी प्रगट करूंक जाय. ताची शिकोवन ताची वळख आमी दिवंक जाय. त्याच खातीर आपोस्तलांक आनी शिसांक तो नेमता. वसा तुमी वेताना पोती जावन बुती जावन व्हरनाकात, दांडो जावन वोनो जावन व्हरनाकात. असो अर्थ कितें? असो अर्थ आमकां मेळचें वर्तें देणें जावन आसा देवाचें उतार. देवाचें उतार विकोन पयशे पुंगय नाका. कसलें उतरां पळया. तूं देवाचें उतार प्रगट करता जाल्यार कितले पयशे मेळटात म्हूण चिंती नाका. देवाचें उतारच व्हडलें दायज तुजें. वय घरा भिजून वचनाका, कुशलाय करनाका, फकत देवाच्या उतरा खातीर जिये. हें कोणाक फावो जाल्लें? याजकांक फावो जाल्लें, धर्मिकांक फावो जाल्लें, क्रिस्तांवांक फावो जाल्लें. आमी याजक जर तर देवाचें उतार पयशां खातीर, ओडविकाय खातीर, कुशलाय खातीर गळसितांव आमी देवाच्या उतराक फावो न्हय. कित्याक हांव याजका विशयी सांगता तें तुमकांय फावो. कित्याक तुमकांय मेळ्ळां आपोवणें तुमच्या जिणेच्या रितीन, तुमच्या जिणेच्या मेलपंक्तीन, तुमच्या उतरान, तुमच्या मागण्यांनी, तुमच्या सदांच्या जिणेच्या कश्ट सगळें समर्पण दिवन दुसऱ्यांक क्रिस्ताची वळख दिवचो तुमचो कायदो आसा. आतां एक सवाल घालता तुमकां, भाव भयणीनो, आमी भाव भयणी जावन आसा. हांव एकला दीस जाता. भयणी, तुजे जिणेची देख घेवन कोणायकी अणभवत्यांक क्रिस्तांव जावया म्हणलें उर्बा आयल्या काय? भावा, तुज्या जिणेची रीत पळोवन तूं आतां 30-60 वर्सां जियेल्यार जावं पुरो. तुज्या जिणेची रीत पळोवन, तुजें उतार पळोवन, तुजें नट्य पळोवन हांवें क्रिस्तांव जाल्यार बरें आसलें म्हूण कोणागे बोगलां गे? जाप दी, जाप दी. आज वांजेल हो वांजेल आमी नियाळ करतना त्या सवालाक जाप दी जाय. आमी जावन आसा दिवो काळोखान, आमी जावन आसा मीठ रुचीचें. आमी ह्या जिणेच्या संवसाराच्या जिणेक रूच दिल्या गी? ह्या काळोखाच्या अंतकारांत उजवाड दिला गी? त्याच खातीर वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत सांगता, वेताना तुमी देवसा धांवडया, कोडकळान इतर करा, मेल्ल्यांक जिवीत करा, आजापां करा म्हणून. जर त्या वांजेला प्रमाणे जियेल्या आमकां एका तराची आजापां करूंक जातात. तुमचे कडेन हांव सवाल घालतां. एकलो मनीस येता कुमसाराक, आपणाचे पातकार हाडटा, ताचे अंतस्करण समजोवन संपूर्ण ताका सहाय करना आनी कांय तुका सांगूंक आसा गे बाय म्हूण विचारना. शांतीन समाधान धाडटना ताका समाधान दिता गे ना. हें व्हडलें आजा पळय गे न्हय. तुज्या शेजाऱ्याक दुखेंत आसतना ताच्या घरा वचून ताका पळोवन कांय इल्लें आमोरपिको हांसोनपणी, एक बरें उतर सांगोनपणी, इल्लें मागणें कर, ताका सहाय करची, हें बरें आजाप न्हय गे. आजकाल हो संवसार स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी. आपणाचेंच पडोवन गेला शिवाय दुसऱ्यांचें पडोवन वचना. दुसऱ्यांक कशें पिळचें गे म्हूण आमी चिंता शिवाय कशें दिवचें गे म्हणलें चिंतिना.
तसल्या संदर्भार तूं तुज्या भुरग्यांक कशें उदारपण दाखोवचें म्हूण शिकयशी जाल्यार निजा की तूं बागी जावन आसाय, तूं देवाचो आंज जावन आसाय. वय तुका कोटकारां नितळ करून जायना जावंक पुरो, पूण कोटकारां नितळ जाल्या बरा ताका कितें मागता? संतोश मागता. तसलो संतोश तूं दुसऱ्यांक बरें करतना तूं दिताय, ताच्या एक व्हरतो संतोश दिसाय. आयची आजापान तसली जावन आसात. त्याच खातीर वांजेला सांगता, खंय तुमी हडल्यांत ह्या टावनांत वेतात जाल्यार समाधान तुमकां म्हणून तुमी उतार दिया, आनी तें समाधान येतालें. जर तर आमी तशें जियेता, आमची जिणी उतरांनी न्हय, करण्यांनी न्हय, इट इज आवर वे ऑफ लायफ. इट्स क्रिश्चनिटी इज ए वे ऑफ लायफ, नॉट मियरली एन एक्ट. आमचे जिणेची रीतच आमी बदलूंक जाय पडटा. आनी इतलें करनी आमकां जर तर तिरस्कार करता तर जाल्यार तांच्या तिरस्काराची जबाबदारी तांकां. आमी सरस प्रसंगात रावतले. हें सत बाळो जेजू तुमकां आनी म्हाका शिकयता. आज ताका आमी मान दिता, ताच्या लागचे उपकार मागता. आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर सांगात ताचें उतर आयकाया. आमची जिणेचें परिवर्तन करया. आमची जिणी बदलावण जायचे. काल एका एक्ट, एका करण्यानी मात्र न्ही, आमचे जिणेची स्थितीच बदलूंक जाय. आनी देवाच्या कृपेन तें आमकां फावो जातलें. आमेन.